Santos Gaya Amcheka Dero Surya Amin Korunda Kaya Sorves Porachamana Santos Sanekit Gaika बाबा सगळ्या तुमकां देव दिसूं पवित्र आत्म्याक आमचे मोदी येवकार दिवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या समेळ क्रिस्ताची कृपा बाबा समोग आनी पवित्र आत्म्या शांतने कोट तुमचे सवय आसूं. बाबू बापाक पुता पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया. वायचो दीस आमकां जोणेकल्याक आशिर्वादाचो बेसांवांचो कुरपेचो पेकोणीचो सुरक्षीतपणाचो जावंक मागुया. आयज देवाच्या उतरांतल्यान देव आमकां पयकयता. हें उतर आमी आयच्या दिसा जियोंक आनी देवाच्या उतरांतल्यान पेकोवणी आमकां मेळूंक ह्या मिसान बापाची कृपा आनी पेकोवणी ताचे कडेन मागुया. ह्या संवसारांचे यात्रेंत जायते त्रास कोश्ट पिडा दूख मेळ्ळे तेन्ना कोणी देवाचेर कांय फावटी आमी शीण केलो, कोणी देवाक आमी दुखयलो. ओदीक आमी बाबार्थान वाडोवंक जाय आसलीं. ही बाबार्थाची परीक्षा जाता तेन्ना बाबार्थ सांबाळूंक आमी चुकल्या. बाबार्थाची राड मोगाची राड केल्या पातकच आमी उगडास करुया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणी आमी आतां मागुया. सोर पविता देवाक हांव तुमकां बाबा पिळो मळसकुया सारून सांगता मना चिंतून ताण सारून वायट धरून बरी सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो बडो अपराध ह्या बसवत पैकी सांकवार मारीक सगळ्यांक आनी भोगतांक हांव तुमकां बाबा पिळो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पदा लागीं नदिकात पण प्रार्थना मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. ह्या मिसाची ते आसा लॉरेन्स लुकास हो आमचो भाव सपून गेल्यार आयज ताका 2 वर्सां भरतात. देवान ताका आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटत येवंक आमी कोटकोत्यान मागुया. तशेंच हे मिसान मागता मित्सी लुकास आपलो वाडदीस म्हणटा ही आमची भयणीची ताच्या फळाचेर गोरब्याच्या भाव धंद्याची देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमची मोदलीं जायतीं भाव भयणां आपलो वाडदीस लग्नाची वार्षिक ओरस पाळटात. ह्या चिकालीं पवित्र सभेंची येतल्या ल्हान सफुल्या बाळांक भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक देवाच्या हातान घालुया. एक गोरबो मागण्याचो जावंक बाबार्थाचो जावंक मागुया. ह्या गांवांत जायते बाबा पिडींत आहात. ताच्या ऑपरेशनाक कोण टेस्ट आहा रिपोर्ट येवचो आहा ताका पेकोणी फावो जावंक मागुया. ह्या फिरवयच्या संस्थांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. फावो तो पावस पडून शेतां बाटान दर्यान जायती पीक आमकां मेळूंक मागुया. त्याच बरोबर ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठ्या जिविताक आपोणी फावो जावंक मागुया. जे कडेन बेबदिकाय आहा, ज्या घरांत रीण आहा, काजून प्रश्न आसा बाबा एस ना, नवें घर बांदतात, गेल्या सकाळ जाल्यार सकाळ जावचें तांचे खातीर मागुया. जिव्यांक बरी भलायकी आनी मरून गेल्ल्यांक सासणां विसो फावो जावंक मागुया. आमी ह्या वेळार मागुया आमची बाबणां भायर आहात, परदेसान आहात, कोण घालपाक येवपाक बडी राहात तांचो उगडास करून तांचे खातीर मागुया. आनी आमचे गोड सोगेपणान बाबार्थाच्याच मनान खोल बाबार्थान बापाच्या हातान घालून सायड फुडें घालून आमी कितें जाय ते वेळार मागुया. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा देवा, ज्या सेवकांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दिवन संतोश बरीत कर. अशें भाग्यवंत सदांच सांकवार मरेचे मोहिमेवंत विणोनीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासना संतोश भोगूंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या समयाच्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेवचे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जी येता रसो चलयता सासनाच्या सासनाक. विलापांच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान जुदाची सोगली घरां मोडून उडयली, तांची काकलूत करूंक ना. आपल्या क्रोधान ताणें जुदाचे दुवेच्या कोटांचे निसंतोन केलें. राज आनी ताच्या सरदारांक जमनीर शेवटून ताणें शिरापून सोडली. सियोनाचे दुवेचे वडील गुपचूप जमनीर बसून आसात. तांणी आपल्या माथ्यार घाला गोबोर आनी आंगाक घाला साक. जेरुजाल्याच्यो आंकवारी आपल्यो तोकल्यो जमनीक लायतात. म्हजे पोरचेच्या दुवांच्या निसंतना खातीर म्हजे दोळे दुखांनी भरल्यात. म्हज्यो आणकिड्यो कळकळटात. म्हजें काळीज विरगून भूंय पडला, कित्याक भुरगीं आनी दुदाची बाळकां शाराच्या आंगणांनी जिंट मारून पडल्यांत. घायाळ जाल्ल्या मनशां परी शाराच्या चौक्यांचेर जिंट मारून पडटाना, आपल्या आवयच्या होड्ड्यार प्राण सोडटाना आपल्या आवयांक ती म्हणटात, जेवूंक खावूंक खंय आसा? जेरुजाल्याचे दुवे, कोणा कडेन म्हूण हांव तुका सोर करूं आनी तूं कोणा सारकी म्हूण सांगूं? सियोनाचे आंकवार दुवे, कोण तुका पावत आनी बुजवण दीत? तुजी दूख कोंत सोमदिरा येदी, तुका कोणाच्यान बरी करूंक जायत? तुज्या प्रवाद्यांनी तुजे संबंदी खोटेपण आनी लोटकीपण सांगून दवरली. तुजें निर्वासन निवारूंक तांणी तुजें खोटेपण तुका उक्तें केलें ना, पूण तुजे संबंदी खोटेपणाची आनी बुलोवणेची दर्शनां घेतली. सियोनाचे दुवे, हास्कार सुस्कार सोड, सर्वेस्पराक व्हडल्यान बोब मार, दीस आनी रात एका वाळा सारकी. तुज्या दोळ्यांतलीं दुखां वावय, तुका आनीक विश्रांती घेनाका, तुज्या दोळ्यांक विसव दिनाका. काळोखाच्या पयल्या पारार उठ, रातच्या वेळार विलाप कर. सर्वेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका सारकें ओत. तुज्या भुरग्या बाळा पासत ताका तुजे हात उबार, कित्याक ती बुकेन मरतात. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, तुजे दोळडिरे पोरचेक सदांकाल विसरूं नाका. पोतून म्हणुया, तुजे दोळडिरे पोरचेक सदांकाल विसरूं नाका. देवा, सामकींच सांडून गेलोय तूं आमकां. तूं चोरवाक व्हरतालोय त्या शेळ्यांचेर कित्याक म्हूण इतलो रागान जळटाय? पुर्विल्ल्या काळार तुवेंच विचून काडलोली ही पोरसां. तुवें तुजें तिकाण केलें तो तुजें दायज करूंक तुवेंच सोडयलेलें हें कूळ. तुवें तुजें तिकाण केलें तो सियोन पर्वत, हांचो तर आतां उगडास कर. जबाब, तुजे दोळडिरे पोरचेक सदांकाल विसरूं नाका. गोट्टान करून उडयलोल्या ह्या जाग्यार चलून ये. सगल्या तुज्या पवित्र मंदिराचो दुस्मानान विनाश करून सोडला. तुजी पोरसां जमताली त्या घरांत दुस्मान गरज घालतात. आपली निशाणां, परक्यांगेली निशाणां थंय उबारून दवरल्यांत. जबाब, तुजे दोळडिरे पोरचेक सदांकाल विसरूं नाका. असली निशाणां आमी कदींच देखूंक नासली. कुराड पारोय तुत्यो घेवन देसवाट्याचे कामाक लागले. फार मारून मारून दारां सगलीं फोडून घाली. देवा, तुज्या पवित्र मंदिराक तांणी उजो लायलो. तुज्या नांवाक भेटयलोलो जागो बोश्टावन तांणी बसमून उडयलो. जबाब, तुजे दोळडिरे पोरचेक सदांकाल विसरूं नाका. तुज्या कराराचो उगडास कर,
कित्याक देशाच्या दर एका बुयारांत आनी मैदानार जुलूम करता राज. जुलूम भोगतल्यांक निराशी करून सोडूं नाका. गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक तुजें नांव वाखाणूंक फावो कर. सभा, तुजे दोळ्ळिरे पोरचेक सदांकाल विसरूं नाका. उद्गार. Sorvesporak, 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 soy soy. Sorvesporak, 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 soy soy. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो. मातवा पोरमणी शुभ वर्तमान. जेसू काफानान भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शोधपोरीन ताका पोरातून मागली. सायबा म्हजो चाकोर घरांत आरीन पडलेलो आसा आनी एकदमूच ओळवळटा. जेसून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पाळून शोधपोरीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एकूतर मात उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. तोरांवूय दुसऱ्याच्या काला आतां काल आसून म्हजे काल शिपाय आसतात आनी तांतले एकल्याक सांगता वच आनी तो वेता. दुसऱ्याकय आनी तो येता. म्हज्या चाकरांक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून शी सबोर अजाप जाली आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे दोळ्ळो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीकूय सांगता, उदेंती आनी वस्तुमती तावन जीं जायतीं जोनां येतलीं आनी आब्राहाम, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्येच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपाळ्यांक भायर काळोखांत उडयतले. थंय लोक रोडून आनी दान किलोनूच साचतले. आनी जेजून शोधपोतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें सोत मारलें ताचे प्रमाणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकोर बरो जालो. आनी पेद्रुगेर वचून जेसू ताचे सासूक जोरान हातूंत पळयली देखली. ताणें तिच्या हाताक धरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठूनय ती ताचो परामूस करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताची सोरशीं हाडली. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडली आनी सगल्या वायटाकारांक बोरी केली. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें तें पाळोन आयलें. सुमयाचें शुभ वर्तमान. Revelation chapter 21 verse 4. प्रकाशें पुस्तक 21 चौथी ओळ. Isaiah chapter 53 verse 7. तुमची दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडटलो म्हणटा सर्वेस्पो देव. आयचें पयलें वाचप विलापाचें पुस्तक. विलाप म्हळ्यार लॅमेंटेशन्स. आतां ही पोरसां कित्याक लॅमेंटेशन करता, विलापता कित्याक? कित्याक हांगासर दोन वस्तू तांच्या जिवितांत घडल्या. Isaiah chapter 53 verse 11. My ways are not your ways and my thoughts are not yours. देवाचे वाटेन पोरसा चलोवना. जेन्ना सर्वेस्पो देव हे पोरचेक आमचीन तांव कास लायता, बाबा देव मनशाक कास लायना. जेन्ना आमी आमचे वाटांनी चलता तेन्ना आमीच आमचें जिवीत निसंतानाक पावयता. देव कोणाचेर निसंतान करिना. आनी जेन्ना ही पोरसां देवाचे वाटेन चलोना, आपल्याक जाय ती वाट दवरता, तेन्ना बाबा कितें घडटा? जेरुसलेमाचें मंदीर मोडोन वेता आनी पोरचेक
बाबिलोनियांत नाबुकदनेस्सार तांकां निर्वाशी करता. आतां जेन्ना ही पोरसां बाबिलोनाच्या पोरदेसांत निर्वाशी आहा, सर्वेस्पूत देवाच्या वाटांचेर नियाळ करता आनी म्हणटा आमी सुद्दां सर्वेस्पूत देवाच्या वाटांनी चल्लेलीं जाल्यार आमकां ही गोत भोगूंक पडची नासली. आयच्या शुभ वर्तमानांत शोधपोती तो फांकी मनीस पदवीदार पूण देवाच्या फुड्यान बाबंडो आयज लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो 30 आनी 7 ओळ. गॉस्पेल ऑफ लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. बाबजीला कितले पयशे आसत पूण पिडा येता पळय ती आडावंक जायना. त्या खातीर भलायकी खातीर देवाक आर्गां दिवया. तूं कितलोय पदवीदार जावं पूण पिडा दारार मारता तेन्ना देवाच्या फुड्यान येवंकूच जाय आमी. जेन्ना मनीस कुशालकायेच्या पायण्यान धोलता तेन्ना देवाचो पासून मनशाक कूड आसना. पूण कोस दूख येता तेन्ना आमी देवाच्या फुड्यांत येताच. आनी हो शोधपोती पदवीदार मनीस देवाच्या पुताच्या फुड्यान येता कित्याक ताका खोल विस्वास आहा देवाचो पूत हे पिडींतलो म्हज्या चाकराक बरो करतलो. आनी जेन्ना जेजू खोशी दाखयता ताका ताच्या भितर सरपाक घरांत तो म्हणटा ना, फकत तुज्या उतरांतल्यान पेकोवणी आहा ती हांव घेवंक म्हजो चाकर पावतलो. मागीर कितें घडलें? जेन्ना जेजू ताका पेकयता जायतो लोक जेजूच्या फुड्यांत आयलो पेकोवणी घेवपाक. पण आयज कसली शिकवण आमी घेवया, देवाचे वाटेन चलूंक वारुया आनी खरेंच आमचो भावार्थ आयज जिवाळ करुया. इल्लोसो घडी म्हजो भावार्थ आहा, भावार्थ वाडोवंक हो देवान दिलो दीस ताच्या उतरांतल्यान ताच्या संस्कारांतल्या जिवितांतल्यान खासगी मागण्यांतल्यान हो भावार्थ तीर कोट करूंक वावुया. हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटीन आमकां सगळ्या एकल्याक मागुया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. म्हजे भावनो हे आमचे बलिदान सद्विदा देवापाक मानतो सलेसा म्हण मागात. हे बलिदान हांवें मनाक मेक आमचे नेके पवित्र स्वेशा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा ही पोरचेची प्रार्थना आनी बलिदानान मानून घे म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये तुज्या पुताची आवयशी विनोदीन कसलोच आमचो उलो जापी विरेत उरना जावं, कसलेंच आमचें मागणें निर्फळ जायना जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवय आसो, तुमची काळसां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पवित्रा आनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय आमकां दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसली ती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना
एका तल्यान तुका बाकाणटा हांव, तुजी किर्ती फोड कोडटा हांव, तुका भोवन दिता हांव. आपल्या आंकवाळपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे सावळेन शेकल्या सणीत पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तुवें संवसाराक मागयलो. तुजे क्रिस्त आमचो समी, ताचे उदेशी देवदूत मोहिमा वाकाणटात. बोळबोंद तुका नमस्कार करतात, शोक्त्यो कळकळटात. स्वर्ग आनी सर्गेच्यो पोतब्यो आनी भोक्तिवंत सेराफीम स्वतसा सांगाती आरोडान करतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन कोतकोतीत काळसान आमची स्तुती गायतांव. पवित्र 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 सर्वांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. होसाना उंच सर्गी, सर्वेस्पराची नांवी येता सुभागी. होसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा करोस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून तो परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेर क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मोर ससूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तेच परीम जेव्हा तोच ताणें काळस घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काळस. नव्या आनी सासणी कोराची हें रगत पातकाचें बोक्सड मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडसाक करात. बाबार्थ सगूट देखून सर्वेस्परा सुविजेच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताक सोडो आनी सोडूंची काळस भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्त एकूण रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी घालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पितमेचेर विस्तावलेचे पवित्र सुवेचो उगडास कर. अशें लियो आमचे बागेन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा, ते सिमियांव आदारी गोणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सपून कर. जे साकरा लुकासाची काकूत कर. ताका संवसार तुवें आपोवन वेलय, तुजे शीं तुवें ताका आपोवन वेलय तसोच तुज्या पुताच्या मोहिमेवंत तो वांटेली जावं. तुवें ताच्या पुनर्जीवनपणान तो वांटेली जावं. तुवें पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान ओंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर. आनी जे काकुदीन ओंतरल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसाची बेटीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस काजार दीस समोर उमतात. ह्या चिकाली पवित्र सभेंची येतल्या ल्हान चुकल्या बाळांची जे जल्मल्यांत आवयच्या कुसव्याना तांची भुरग्यांची तोणेट्यांची पिळेस्तांची शापाय शामायची वावरां परदेसान घालपाक बोटीचेर गोंया भायर वावुरतल्या बाबणांची जगारी भुरगे बाळांची घरे बेबदी काया जगारान त्रीण हाम काजतेन प्रश्न आसा वावून एस नवें घर बांदतात. गेल्या सकाळ जावच्या बापा ह्या गांवचे एक गोरबेचो आशिर्वाद मागता. कुळात्म्याची भलायकी आमकां दी. आमचे पवित्र सभेचेचो आशिर्वाद घाल. ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक
माद्रीपणाक मोठ्या जिविताक आपुणी आमकां फावो कर. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटान दर्यान आमकां पीक दी. आमची दया करून मागता अशें बागेन आंकवार मेळी देवाची मागीर सांगाती बागेन सेत दिसा पोती बागेन दोरमता आनी सोळ खेळून कमावल्यान तो सगळ्या सदां भोगतां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो माद्री बागेन मिंगेल काब्रियर राफायल बाळका जेन तेरेस मा तेरेसा बागेन आंतून बेकार फोणसा बागेन फ्रांसीस शावेर आमचा आस्कारी बागेन इस्त्यो म्हजो आस्के बागेन जॉन मारी बियानी बरोबर सासण्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी त्याची सांगाता तुका वाकाणूक आनी मोही म्हाका आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगातान ताचे ताई पवित्र आत्मेच्या एकवटांत देवा सर्तवेदार बापा सर्मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. सुखाच्या पायण्यान दोलतात तेन्ना कितलीं जाणां देवाचो गुडास करतात. जिवितांत दूख येता तेन्ना आमी देवाक सोदता पण कांय बरीं जाता जेन्ना तूं देवाच्या फुड्यान हाय आनी तेन्ना कोस्तूक येवं तें तुका देवाचें देणी म्हूण तूं मानून घेताय. तुजे शिकल्या मागण्यांतल्यान सदांच आमी देवाशी रावूंक ह्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपतो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्या मोक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें प्रदनाका वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुमराचेर क्रिस्ताच्या येण्याक बरबाशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजी द्वारका कुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत तुमकां येता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सेवेच्या बावटे दीस घाल आमचे कशेपण तिका शांत दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमेची शांती सांकाल तुमचे सभे आसूं. जी शांती आसता एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूर कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूर कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमच्या समेत क्रिस्त आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. समेत क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बाबाचे कुशे पळमणी पवित्र सोकार आमच्या मोन नवरी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र करता सगळ्या म्हज्या कोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार. आसाच्यो आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी आनी सोशिल्लो बेगलो सरूंक केन्नाच निर्मू नाका. होस्तो जिवो जेसू आमकां पेकयता किरकोळ वस्कोत खडसने वेळार येता. बाबार तर आमची सुख शेवता हांव तेन्ना सगळीं सुभागी. सोनिया हांवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण ह्या कुटुंबांत आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
क्रिस्ताच्या आज्ञा म्हाका पवित कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगटान म्हाका दावोस कर, नाडोय म्हाका उदकान पडोवपाचें, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कर, तूं बरें जेजू जितान म्हाका आय, तुज्या लयांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडूंक परीस दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपुय, तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय, वखदां सांगाती तुका वाखाणच्या. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गीच्या संस्कार घेतोली आमी जे काकुदी कुळो मारता अशें बागेवन तांकवार मेरेसो संतोसान उगडास करतली ते सांकवारीची देख घेवन सगळींच्या गुटांची पुरती सेवकां आमकां जावंक निर्मी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभ्यां सो सर्वेदात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर समुदायांचेर ह्या गांवांचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून क्रिस्त शांती मोगान धाडटा. गायन घेऊया E10 पेज नंबर 82 E10. Sorvespora argantia aplo arpo amkadita Sorvespora argantia aplo arpo amkadita एकाच बाबाटारा बिचोलच्या आपल्या मोगाचे गोबाय जावच्या आपणा सारकेली आमी वाडच्या
Kajari aploatno sorves para hargania aplo